ताई माई अक्का, तुमचा विचार करा पक्का आणि खुर्चीवरच मारा शिक्का. अरे हेंगा पळय रे, जेचेर बसपाक जाय तेचेर हो उबो रावला. अरे ही सगळी फकाणां चालल्या. हे करतले ते करतले म्हणटा निवडून येयलो कितें सगळे फूस. हय, मागीर हेंचो पत्तोच नासता. अरे तुम्ही असे कित्याक उलयतात? सगळेच तुम्ही म्हणता तशें नासता. हय तू बरें जाणा मगो कितें आसता आनी कितें नासता ते. जाणा म्हणजे निवडणुकीक कोण उबो रावला ताजे बद्दल आमकां सगळे खबर आसपाक जाय. आगो सगळे दिसता तशें नासता. हय म्हणून तर जग फसता. अरे एका सोड रे. ऐक ऐक, तुम्ही या इलेक्शनाक कितें प्लॅन केला? अरे नवे पिक्चर लागला थिएटरान आणि हांवेन त्या दिसाच्यो तिकेटी बुक केला. तुम्ही येता? हांव ना, तुम्ही जाणा इलेक्शनाचो दीस म्हणजे सुट्टी. आज शाळात घरा न्हिदतलो. आणि वोटिंग करपाक गोंयचे नात तर तुम्ही. आगो कोण थंय लायनीक रावन टाइम पिड्यार करतलं. आणि माझ्या आणि ह्यांच्या एका एका वोटान किती फरक पडटलो. एक एक वोट खूप गरजेचो आसा हे तुमका कशें म्हणून कळना? अरे अरे याचे पिक्चरातले डायलॉग कसे मरे. एक वोट की किंमत तुम क्या जानो शिवम बाबू. अरे हसतात कितें? ऐका रे माझे. पुरो गो आता तुझे खूप झाले. पुरो पुरो. अरे पण अगो यांची किती चालला. चल पळोवया. चल चल चल. अरे ऐक तरी माझे माशे. अगो तुका एकदा सांगलं कळा ना. कितें चल्ला तुमचे? भैया भाभी बरें जालें तुम्ही आयली ती. हेंका हांवेन सांगले वोटिंग करपाक जाय म्हणून. पूण हे फावट वोटिंग करचे ना खंय. वोटिंग करचे ना पण कित्याक? कित्याक करपाचे? ह्याच्या पयली आम्ही वोटिंग करून पळयला काय फरक पडाना. हय, निवडून आयले उपरांत आमकां ल्हान गरीब लोकांक मागीर कोण पळय सुद्धा ना. हांगाच चुकता आमचे. अरे अरे सगळे आमच्या हातीन आसा, आमच्या मतदानान आसा. मतदानाचो अर्थ म्हणजे देशहित, देशप्रेम, सुराज्य आणि स्वराज्य. हय, बाबासाहेब आंबेडकरान स्वातंत्र्या उपरांत आमच्या देशाची घटना बरयली. तातून म्हटला भारत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाक, मागीर तो ल्हान असू व्हड असू, गरीब असू श्रीमंत असू, ना जाल्यार खंयच्याय जातीचो असू, सगळ्यांक समान सार्थ अधिकार आसा आपले मत योग्य त्या उमेदवाराक दिवन ताका निवडून हाडपाचो. सारखे आमच्या एका बोटान इतली शक्ती असा की आम्ही आमचे आणि आमच्या देशाचे भविष्य बदलू शकता. हय, पण हे तेन्नाच शक्य जातले जेन्ना आम्ही आमच्या या अधिकाराचो वापर कसलोच भेदभाव करिनासतना करतले. देशान म्हाका लागून कितें केला त्या परस देशा खातीर हांवें कितें केला, कितें करतलो हे गरजेचे आसा. हय, या फावट प्रामाणिकपणान मतदान करूया आणि एक बरो सुसज्ज सरकार निवडून हाडूया. हय दीदी, तुमचे म्हणणे सारखे आसा. हय, आमकां आता कळोन येयले की आमचो एकान एक वोट खूप गरजेचो आसा. आमकां माफ करा. माफी आमची न्हू, सिमरनाची मागा. सॉरी सिमरन. सॉरी नाका, पण तुम्ही एक प्रॉमिस करात आणि शपथ घ्यात की तुम्ही प्रामाणिकपणान मतदान करतले. हय, आम्ही मतदान करतले. हय, आम्ही सगळी मतदान करतली.